नमस्कार. डिबेटच्या ह्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज खूप म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करता. भाशेचो प्रश्न परत उपरासला सारको परत उफाळून आयला आनी तातूंत भितर खंय तरी लिपीचोय वाद आतां भरसला. अशी परिस्थिती भितर सगळे गोंयकार कितें जातलें म्हणून पळयतात. सो एक दिसलें की तिनी बाजूच्या लोकांक हाडून सविस्तर विशय तुमच्या मुखार दवरपाचो आनी तातूंतल्यान जे कितें कंक्लुजन येता त्या कंक्लुजनाचेर पावपाचो प्रयत्न करपाचो. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष आनी कोंकणीचे कट्टर समर्थक आनी तातूंत भितर म्हाका दिसता देवनागरी कोंकणीचे कट्टर समर्थक प्रशांत बाब नायक सर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर जे फाटली कितलीशींच वर्सां रुमी कोंकणी खातीर वावुरतात ते फादर प्रताप नायक सर, स्वागत तुमचें. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर मराठीचे कट्टर समर्थक आनी जे सद्याक मराठीक राजभाशेचो दर्जो मेळचो म्हणून कोर्टात गेल्यात ते रामनाथ ग नायक सर, तुमचें स्वागत. हांव सुरवात रामनाथ बाब तुजेल्यान करता आनी मागीर असोच येता सारको. तूं मागीर रोमी आनी मागीर देवनागरी अशें येता. अकस्मात कोर्टाक वच्चें अशें कित्याक दिसलें? इतलीं वर्सां तुका दिसलें ना, पूण आतां अकस्मात कोर्टाक वच्चें आनी हो विशय परत काडचो अशें दिसली कित्याक? मी पयलें लोकशाही एक प्रवाहीत गोष्ट आसता आनी ती खंयच केन्नाच फायनल आसना. एक वाजा बाबा एंड जालें अशें म्हणपा ना, चेंज जायत आसता. आनी प्लस म्हाज्या सारको मनीस हो मराठी मनशाच्या विकासाचें माध्यम म्हणून पळयता. इतलीं वर्सांनी अकस्मात कोर्टाक वचपाची गरज कित्याक भासली? कारण आता मला मी काय जन्माला येताना न्यायचा अभ्यास झालेला नव्हता, तो हळूहळू झाला. ज्यांनी तो करायचा होता ते फेल झाले. आता जेव्हा माझा कोर्टात जाण्याचा जो अभ्यास होत गेला त्यामुळं माणसाने आमचा ती घात केला, समाजाचा घात केला. आणि त्यात एक परत मी रिपीट करणारं एक वक्तव्य करतो की ज्यांनी ही कोकणी म्हणून काहीतरी निर्माण केलं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं की आणखी ती पूर्ण विकसित होण्यासाठी आणखी 50 वर्षे लागणार. याचा अर्थ गेल्या 50 वर्षात 2 पिढ्या बर्बाद झाला, ही माझी भूमिका आहे. मग आता वाचवण्यासाठी शेवटचं माझं व्यासपीठ आहे ते न्यायालय. बरें. फादर, तुम्ही सांगा, तुम्ही पयर फर्स्ट टायम सामकें मराठी बरोबर एका माचयेर दिसले आनी मराठी बरोबर खंय तरी रोमी कोंकणीक हें करचो अशें, मागीर नाल्यार आमी इलेक्शना हो इशू करतले अशी भाशा. अकस्मात तुमकां अकस्मात त्या कोर्टाक वतात, तुमी मराठी वाद्या बरोबर एकाच माचयेर बसून असली घोशणा करतात. कितें बदलना सामकें अकस्मात? खूब गजाली बदललात. राजभास कायदो जावचे पयलीं पळया, गोंयांत मराठी चलताली, हिंदू समाज मराठी वापरतालो. कोंकणी तरी सगळेच उलयताले, आपापले बोलयेन वेगवेगळ्यो बोली उलयताले. रोमी लिपींतली कोंकणी चलताली, कांय प्रमाणात नागरी चलताली. कोणाचो कांय दुस्वास नासलो, वेगळेपण आसलें पूण दुस्वास नासलो. राजभास कायदो आयलो आनी तातूंत हें फटींगपण जाल्लें. फायदो घेतलो कोणाक? वापरलें कोणाक? रोमी कोंकणी म्हणटल्याक. पयशे कोणाचे? तांचे. मनीसबळ कोणाचे? तांचे. फुडारपण मुठभर लोकांचे. आनी म्हणलें कितें? चड करून रोमी वापरतल्यांक गटाक, ताका आतां रोमी कोंकणी म्हणटा, तांकां म्हणलें कितें? तुमी तुमची रोमीची परंपरा सोडून दिया, ताचेर इन्सिस्ट करूं नाका. कित्याक लुईझेन फालेरान 25 वर्सां रोमी लिपीची एक दिवपाचें अशें म्हणिल्लें. तुमी तें मागूं नाका. कित्याक तुमी तशें म्हणलें जाल्यार राजभास कोंकणी जावची ना, मराठी जातली ही भिरांत घाली. पण आमच्या रोमी कोंकणी वापरप्यांक खंय तरी एक मराठी म्हणजे ती आमची न्हय, ती हिंदू लोकांची, ताचे कडेन आमचो कांयच संबंद ना असो एक चुकीचो समज तो. कित्याक तांकां तांचो इतिहास खबर ना. अशें आसल्या कारणान जर बिलान जर तर कोंकणी मिन्स कोंकणी रिटन इन देवनागरी लँग्वेज, देवनागरी स्क्रिप्ट हें जर म्हणूंक बरोवंक नासलेलें तर वाद विवाद जावचो नासलो. आज तुमकां मराठी राज्यभाशा केल्यार परवडटा? गोंयांत पळया, आतां कितलीं वर्सां जालीं राजभास कायदो पास जावन? 20 आनी 7. आतां तुमी म्हणटा म्हाका 27 म्हणूंक येना, येता, पूण हांव 20 7च फकत 20 आनी 7 अशेंच मेजता. आसूं ती गजाल. रोमीचे मनीस अशेंच वाचतात. 30 आनी 7 म्हणटात ते 37 म्हणटात. बरें, राजभास कायदो पास जालो आनी हांव त्याच गटांतलो. लक्षांत घेया, म्हजी पुस्तकां 30 पुस्तकां तुमी जर पळयशात जाल्यार म्हजी चडांत चड पुस्तकां देवनागरी लिपींत आसात. हांव देवनागरी लिपीच ही आमकां एकठांय हाडटली ह्या भ्रमांत राविल्लो मनीस. हांव भाशा तुमकां मराठी कोता येता?
मराठी कोणता घेता म्हणजे ही जी कोंकणी आता पळय देवनागरी कोंकणी केला ती कोणाकच नाका. हिंदू समाजाक तुम्ही म्हाका सांगा तांकां देवनागरी लिपी येता वा येना शिकिल्ल्या आज मराठी प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम ना न्ही. हिंदू इतलो समाज आसा गोंयचो तांकां आपली भास मराठीशी दिसता आनी तांकां मराठी जायूच आनी ते मराठी सोडिना. तर राजभास कायदो कोणा खातीर आसता? राजभाशे खातीर न्हय, तो आसता लोकां खातीर. हाका लागून इतल्या लोकांक जर जाय तांचेर जर अन्याय जाला तर हांव म्हणटा तांकांय नीत मेळो. जसो आमकां अन्याय जाला आमचेर तांचेर अन्याय जाला अशें म्हणटा. प्रशांत तुम्ही दोन्ही आर्ग्युमेंट ऐकला हांवें लास्ट दवरले कारण सद्याक ते म्हणटा तशे सत्तेची हाजेर तुम्ही आहात. भाशेत देवनागरी आसा कायदो तसो आसा सो ते आनी हांवें तुमकां लास्ट दवरले. हे आर्ग्युमेंट्स आयकून तुमकां कितें पडटा पटना? दोन्ही वाद जेन्ना आतां परत उफाळून येता तेन्ना तुम्ही या वादा कडेन कशें पळयतात किंवा खंय वतलें हें वातावरण? दोन्ही वाद हे सारखे झरून झरून गुळमुळीत जाल्ले. बरोबर. हे फुटके वाजंतर आमी कितली वर्सां जालीं आयकतात. एकट्यालें 50 वर्सां पयलींचें दुसऱ्यालें 25 वर्सांचें. म्हाका दिसता की जशें म्हणटात पळय आतां फादर प्रताप नायक म्हणटा पळय गोंयकार समाजा भितर एक अशें एक चार आसा आनी भावपण आसा आनी तें अजून पर्यंत टिकून आसा. फादराक खबर ना आतां की हांगच्या क्रिस्तांव समाजांतले कितले लोक देवनागरी शिकतात ते हें ताका एखादें खबर नासतलें. आज गोंया भितर 12वी विद्यापीठ आनीक ग्रॅज्युएट लेवलाचेर कोंकणी शिकपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो मराठीपेक्षा चड आसा. हाजें ज्ञान एखादें तांकां नासतलें तें तांणी करून घेवपाक जाय. म्हाजे दृश्टीन जो कायदो पास जाला तो सगळ्याक सर्वसमावेशक आसा. खरें म्हणल्यार त्या वेळाचेर मराठीक जो सहभाशेचो दर्जो दिला आज तांचे जें पळयलें जर जाल्यार तो तेन्ना दिवपाक नजो आशिल्लो अशें दिसता. पूण गोंया भितर मराठी एक खूब लोक मराठींतल्यान शिकिल्ले मराठींतल्यान वेव्हार करताले ताजी गरज वळखून हो सहभाशेचो दर्जो दिल्लो. पूण जो पळय इल्ले दिता ते घेता आपल्या हात घालपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता की तेंय बी दिवप तांकां योग्य न्ही. तुमकां दिसता की रोमीक दिवप न्ही म्हणून? रोमीक राजभाशेचो दर्जो दिवपाचो प्रश्नूय येना. तो भाशा तो लिपी दिना. राजभाशा म्हणटा ती भाशेक दर्जो दिलो तो. लिपीक देवनागरी लिपी ही मानून घेतिल्ली लिपी. सो ताका लागून म्हाका दिसना की थंय आनी खंयचो प्रश्न येता म्हण आयच्या तारखेक बदलपाचो. गोंया भितरल्या बहुतेक लोकांक आयचे तारखेक देवनागरी लिपी येता काय आनी फादरां तर सगळी लिपी येतात. फादर पयलीं कन्नड मागीर देवनागरी मागीर आतां रोमी. सो फादरान आपल्याली भुमिका जाय तेन्ना जाय तशी बदलल्या. आनी गोंयकार समाजांत आतां शेवटाक ताणें एक लास्ट अस्त्र काडला. जातीच्या आनी धर्माच्या नांवाचेर जर काडली जर जायत हें अस्त्र चलपाक शकता. पूण हांकां खबर आसा हांणी गेल्ले खेपे जेन्ना काडिल्ली पळय 8 वर्सां पयलें हेमी सगळे कडेन इवन धार्मीक जाग्याचेर गेल्ले 250 लोकांक जमोवपाक शकलो ना ह्या मैदानाचेर. फादर हें पडटा की हांव तुमचे म्हऱ्या येता फादराक येता तुमचे म्हऱ्या येता. जातीच्या आनी धर्माचो वापर करून सद्याक तुमी हो वाद चिगडावपाक सोदता. हांगा जातीचो आनी धर्माचो प्रश्न हांगासर आसा तो प्रश्न मनशांचो. आतां रोमी लिपी वापरतले फकत क्रिस्तांवच अशें ना. हिंदू समाज वापरता. तियात्राचे आमची भाव भयणी तुमी पळय हिंदू समाजांतली तांकां देवनागरी लिपी येता पूण तियात्रा कडेन येतना तांकां फकत रोमी लिपी न्हय रोमी कोंकणी शिकची पडटा. ती नागरी कोंकणी परस वेगळी. ताचें व्याकरण वेगळें, ताचे उच्चार वेगळे, ताची उतरावळ वेगळी, कांय कडेन ताची वाक्यरचनाय वेगळी आसा. हे सगळें लक्षांत घेवन हिंदू समाजूय रोमी कोंकणी कडेन आसा. वो फकत जातीचो आनी धर्माचो हांगासर प्रश्न हांगासर आसा कितले लोक ते वापरता ताका ताची परंपरा आसा. ओके. पहिलं गोष्ट म्हणजे जातीचा विषय आला. एक मी स्वतः कारण त्यांचा भाषावाद सगळे समकालीन मी मडगावातच वाढलो. सो पहिला टप्पा जो कोकणीच्या कथित विकासाचा होता त्याला पूर्ण सर्व गोष्टींना मी साक्षीदार आहे आणि त्या दिवसापासूनच तो वाद चालूच होता. याचा अर्थ राजभाषा का त्यामुळे सहभाषा आहे असा शब्द एक त्यांनी वापरला. कुठं आहे हा सहभाषा शब्द? म्हणजे कुणीतरी टिमकी सोडली सहभाषा 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 विशेष करून रमाकांत खलपी. जी आकडेवारी दिली की आज आकडेवारी तिथे येतो मी येतो ना सगळ्यांना एक सहभाषा शब्दाला असा कायद्यात सहभाषा प्रत्येक कायद्यात एक शब्दाला अर्थ असतो. सहभाषा शब्द नाहीच आहे. परत तिला बिरुदावली आहे म्हणजे आपल्याकडे म्हणतात टिळा आहे राजभाषा आणि बाकी तुम्हाला पाहिजे ते घ्या. टिळा आणि पाहिजे ते घ्या ह्यातला जो नैतिक फरक आहे तोच आम्हाला मान्य नाही. दुसरी गोष्ट जी आकडेवारी दिली त्याचा साधा सामाजिक परिणाम असा दिसायला हवा होता
की त्यांचं ते दैनिक देवनागरी कोकणीत दैनिक दिसायला हवं होतं. हजारो लाखो कसे फुगवले जातात त्याला मी तेही मला वेगळं सांगू शकतो. किंवा रात्री राजभाषा काल झाली आणि रात्री देवनागरी कोकणी प्रायमरी टू पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलला लागली. ओके. मग नाही नेमक्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही नेमका प्रश्न मला येऊ दे. तर म्हणजे एक तर कायद्यात अत्यंत त्रुटी आहेत आणि मीच आता ते मांडलेलं आहे. कायद्याच्या दृष्टीने सोडू द्या आणि परत बाकीला काय दिलं केलं तेही द्यायला नको म्हणतात ना, मग आम्ही आता पुढचं आमचं हे करणार आहोत. आणि दुसरं नाही, मग येतो जातीवर. जातीचा विषय अजून मी स्पर्श केला नाही. 2002 पर्यंत मीही कोकणी बरोबर मराठीला राजभाषा द्या ह्या मताचा होतो. आज अजिबात नाही. कारण मधी शेणे गोंयबाब आले ते अजूनही कोणाला तुम्ही म्हणतात की ताणी जातीचा प्रश्न केला, त्या म्हणतात मी म्हटलंच नाही. आता मी सांगतो तो जातीचाच प्रश्न आहे. कारण देवदानी शेणे गोंयबाब फक्त शेणे गोंयबाब बाबतीत 2002 जालो ना. शेणे गोंयबाब बरो पयलीं 1800 म्हळ्यार ह्या हेजे पयलींच्या 1900 त्या शेकड्या जाल्लो. ताका 2002 कळला की ताका ज्ञान नाशिल्लें त्या वेळाचेर ताका ज्ञान नाशिल्लें. आज ते ताका आयले आणि आंकडेवारी 1 मिनिट रामनाथ, आंकडेवारी फुगोवन सांगपाक ही आंकडेवारी हांवें तयार करूं ना. आंकडेवारी शिक्षण खात्या भितर मेळटा. गोंय बोर्डाक जर तो मानता जाल्यार गोंय बोर्डाक भितर कितले भुरगे खंयची भाशा घेवन बसतात हे काळे आनी धवे आसा. ते हांवें प्रशांत नायकान सांगून ते बदलपाचें ना. रामनाथान ते स्वता वचून पळोवपा जाता थंय. सो म्हाका दिसना की हो मुद्दो आनी कितें उरलो म्हण. आनी हे प्रत्येक वेळार इलेक्शना वेळाचेर हीच नाटकां चालू उरतात आनी गेली कितली वर्सां चालू आसा हें. पण हातूंतल्यान गोंयच्या जनतेन व्हडलो गोंयच्या जनते भितर कितें व्हडलो बदल जालो असो दिसना. घडयेक आतां रामनाथ आणि ते दोन्ही कंपनी ही अभद्र युती जी जाला पळय दोगांची, ती म्हाका दिसता इतल्या खातीर जाला की कोर्टा भितरलो पराभव तांकां सारको दोळे मुखार दिसता. दोगी जाण कोर्टाक गेल्ल्यात, दोगांकय कोर्टा भितरलो पराभव दोळे मुखार दिसता म्हणून हे तांणी फुटकी वाजयता. फादर फादर तुमकां दिसता तुमकां ही युती मान्य आसा? तुमची मराठी बरोबरची युती इतली वर्सां तुम्ही एक प्रिंसिपल घेवन रावले. आज तुम्ही खंय तरी तो प्रिंसिपलाचो फूल पावण हुपून तुम्ही अशी मातशी हें करता, ताका तुम्ही आज पर्यंत विरोध केलो. तुमकां ही युती मान्य करता? मान्य विरोध केला हांवें कोणाक विरोध केलो म्हणटा तुमी? हांवें कोणाक विरोध केल्लो ना. आदी हांव तुमकां सांगलें देवनागरी लिपी ही आमकां एकठांय हाडटली ह्या भ्रमांत हांव आसलो. कळ्ळें ना? बरोवप देवनागरींत जातालें. शिकयतालो कोंकणी, थॉमस टिबन कोंकणी घेताना शिकयतालो, युनिवर्सिटीन वतालो, सगळे कडेन चलतालें. पूण ह्या गटाक खंयच्या नागरी म्हणच्या गटाक रोमी कोंकणी मनशाचो तुमी वापर केलो, तांकां कितेंच दिवपाक तुमकां तयार ना तुमी. आनी म्हणटा आमी एक कला अकादेमीन एक पुरस्कार दिलो, एक 25,000 25,000 पुरस्कार म्हणजे कितें? म्हज्या नदरेंतल्यान एक भीक सरकाराक तीच तुमकां दिल्ली परवडना. तुमकां जर इतलें खाता फाल्यां आमी हक मागलें जाल्यार म्हाका दिसलें इतले दीस हांव मराठी गटा कडेन वचूंक ना. लक्षांत घेया तुमी, हांव मराठी गटा कडेन वचूं ना. मराठी गटा कडेन गेल्ले कोण? कोंकणी म्हणपीच मराठी गटा कडेन गेल्ले MOIक लागून. प्रताप नायक वचूंक ना. प्रताप नायक आतां गेलो कारण म्हाका दिसलें काळजांसून ह्या गटा कडल्यान आमकां भीक दितना हे जर इतले आवाज करता फाल्यां आमी हक्का खातीर मागले. ओके. रामनाथ बाबा मरे वच्चे हाजेर घेत तुका. तागेलो मुद्दो इंट्रस्टिंग आहा. तो म्हणटा की MOIच्या टायमार तुम्ही मराठी बरोबर माची शेअर केली, आता आमच्या हक्का खातीर आम्ही माची शेअर करतात. लग्ना किती केले आणि बारशा किती केले ह्यो दोन वेगवेगळी गजाल्यो. MOI इश्यू आणि वो इश्यू हे दोन्ही सामके परस्पर वेगळी गजाल्यो. त्या वेळाचेर आमी भारतीय भाशाकच अनुदान दिवचें म्हण आमी मागताले. फादराचें मत म्हाका खबर ना, एखादें इंग्लीश भाशेकय बी अनुदान दिवपाचें आसा का म्हण त्या फादराचें तें मत मोठ्या प्रमाणात खंय प्रकट जालें हांवें तरी वाचूना. तो इंग्लीश भाशेकय बी प्राथमीक शाळेत चलतात, मुळावी शाळेत चलतात, तांकां अनुदान दिवचें का म्हण. आमचो आशिल्लो भारतीय भाशा ज्यो आसात तांकां अनुदान दिवपा पुरतो. सो हे दोन्ही भिन्न मुद्दे, हातूंत भितर कांयच एकठांय करपाचें ना. आनी दुसरो मुद्दो जो फादरान सांगिल्लो